नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवार चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्ती साप्ताहिक भाजी मार्केटाक अनुमती. ग्रामपंचायत टीमीक सार्वजनिकाली शुभेच्छा. कारवार शहरात साप्ताहिक बाजाराचो दीस म्हटल्यार आयतराचो बाजार. हेज पयल पासून चलत येयल्या कारवारच्या आजूबाजूच्या गावांतले सगळे गांवचे सिद्धर, किन्नर, कडवड, संकेरी, नंदनगद्दा, गोटेगाळी, भैरे, बाळणी, गोपशिट्टा, हणकोण, होटेगाळी, असनोटी, मुडगेरी हेंचे सगळे लोक तरकारी म्हणा आणि इतर जीवनावश्यक घरगुती सामान हाडूंक म्हणा जास्तीत जास्त आठवड्याच्या बाजारा दिसाक आयतवारा बाजारा वयतात. आयतवाराक स्पेशल तरकारी भाजी भायल प्रदेशांतल्यान व्यापाराक घेवन येतात. बेळगांव, हुबळी, धारवाड अशा जाग्या वयल्यान येवन आयतवार दिसाक कारवारात बाजार मांडून कृषी तरकारी विकून आपले उदरनिर्वाह करचो हो तेमगेलो कुटुंबालो पारंपारीक धंदो जावन आशिल्लो. जाल्यार कोरोनाच्या वाडत्या संक्रमणाक लागून आणि सरकाराल्या कोविड मार्गसुचीच्या बंधनाच्या आधाराचेर कारवार नगरसभेन कारवार शहरात साप्ताहिक बाजार मांडचो बंद केल्लो. या तरकारी आणि इतर सामग्री विकच्या लोकांक परवानगी नाकारिल्ली. ही परवानगी ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत बंद उरतली अशी पूर्व सूचना नगरसभेच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ली. त्या दिसाच्यान परगांवच्यान येवचे हे विक्रेते येवचे बंद जाल्ले. गेल्या 7-8 दिवसां फाटी उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 1% कोरोना संक्रमण कमी जाल्ल्यान चित्रमंदिर आणि इतर काही गोष्टीचे निर्बंध काडिल्ल्यान बाजार सुरू उरतलो म्हण हुबळी, बेळगांव, धारवाड क्षेत्राचे तरकारी विक्रेते अचानक आयतवाराक बाजारात हजर जाले. नगरसभेन तेमकां अनुमती दिली ना. तेमी आजूबाजूच्या खेड्यापाड्यात घरोघर वचून भाजी विकली. तेजे पयले चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन एक सार्वजनिकाल्या हितासाठी एक विचार केलो की चित्ताकुलाच्या लिंक रोडार आझाद मैदानाकडच्यान वनश्री हॉला कडेन या लिंक रोडा बाजून खुल्ला आशिल्ल्या जाग्यांतली झाडां झोपां बाण जागो स्वच्छ करून सध्याच साप्ताहिक भाजी विक्रेत्याक बसूंक परवानगी दिल्यार चित्ताकुला व्याप्तीच्या आणि इतर शेजारी गांवच्या सार्वजनिकांक तेजो खूप उपयोग जातलो हो उद्देश मनात दवरून या लिंक रोडा बाजून चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन साफसफाई केल्ली. मध्येच पावस पडलो आणि चिखलान रेबो जालो. हे काम तितल्यारच उरले. ही बातमी स्थानिक तरकारी विक्रेत्याक कळली आणि तेमी सगळे ग्रामपंचायतीत येवन एक लेखी निवेदन दिले की चित्ताकुलात ओपन भाजी मार्केटाक अनुमती दिल्यार स्थानिक भाजी विक्रेत्याक अन्याय जातलो, व्यापार जायना, तशें म्हूण तेमकां परवानगी दिवूं जायना अशें तेमी ग्रामपंचायतीत निवेदन दिले. तेन्ना ग्रामपंचायत अध्यक्ष स्वाती देसाई तेमी सांगले की पंचायतीत सगळे मेळून 36 मेंबर आसात. 36 मेंबर बसून आमी चर्च करून विचार विनिमय करून ते सामान्य सभेत दवन तेजे बद्दल सार्वजनिकाली हितासक्ती जपून सामान्य सभेत सार्वजनिकाल्या हिताचो निर्णय घेतले. आम्ही चित्ताकुला ग्रामपंचायतींतल्यान हिंगे एक संडे मार्केट म्हळ्यार एक्चुअली कारवार संडे मार्केट जाता ते एक मार्केट हाडची आमकां वेवस्था आसली कित्याक लोकांक खूब लोकांक थंयच्यान कारवार वचून प्रॉब्लेम जाता. तर हिंगात लोकांक जाय बाबतींतले आमी अरेंजमेंट करून दिवन बरें करून दोनूय सायडीन हो लिंक रोड आमी दोनूय सायडीन क्लीन करून घेवन तेमकां वेवस्थीत एक बसच्याक जागो करून दिल्यार एक आमकां बरें जातालें सकाळच्या घडार आनी एक समा वेवस्थीत करचें म्हूण प्लॅनिंग आसलें. पावसा निमित्त ते जावूं पावलें ना. जे बी काम स्टार्ट केलें आमगेलें अर्थ फुडें उरलें. आता प्रॉब्लेम कितें जालें काय म्हळ्यार कारवार संडे मार्केट तेमी स्टॉप केला. एक म्हयनो एटलीस्ट फूल ऑक्टोबर पर्यंत संडे मार्केट ना म्हणून तेजेन तेमी हिंग एमर्जन्सी येवन बसले तेन्ना तरकारी वाले दुकान जे बी आसा तेंगेलें ऑब्जेक्शन आसलें की तेमी हिंग बसले आमकां वेपार जायना म्हूण तेमी पंचायती येयल्ले कंप्लेन घेवन. तर हांव कितें सांगलें ही ग्राम म्हागेले एकट्याल न्ही पब्लिकाक जे फायदो जाता तेजे विशयान आमी विचार करचो पडटा. तर आमगेलें मिटींग आसा. मिटींगा सामान्य सभेक हांव 36 मेंबर्स आसा तेंगेलें डिसिजन घेवन हांव कितें तें फायनल डिसिजन घेता. आज संडेक अचानक तेमी येवन बसले. तेजे नंतर त्या दुकानवाल्यान तेमकां धांवडेन घायले. कळना फुडें आमगेले थोडे मेंबर्स आमकां कळयले फोन करून. तशें आमी येवन ते दुकानवाले जे तरकारी मार्केट जे घेवन येयल्ले आसले पळय तेमी ऑलरेडी गेल्ले हिंच्यान तेमकां आमी परत फोन करून हिंगा हान घेवन तेमकां परत बसच्या वेवस्था करून दिली. ते दिल्ली बसले निमित्त खूब लोकांक खुशी जाली की आमकां आतां संडे मार्केट बी ना तरी आमकां हिंगात वेपार करच्याक आनी तरकारी मार्केट हे सगळें सामान घेवच्याक बरें इजी जाती आसा. अशेंच तुमी चालू दवरा म्हणून लोकाल की पब्लिक डिमांड खूब आसा. हेजे फुडें आमी हे आतां कमी प्रमाणांत इन एमर्जन्सी आमी बसयले आसा
व्यवस्थित आनी बरें करून आमी तुमकां हो प्रमाण आमी सॅटर्डे या संडे खंयची डे पॉसिबल आसा तो आमी एक दिवस मार्केट करतले. तेजी नंतर आज आयतवार जाल्ल्यान कारवारात भाजी विक्रेते हजर जाल्ले ते डायरेक्ट चित्ताकुलात येयले. कारण चित्ताकुला ग्रामपंचायत समितीन तेमकां ही सगळी तयार जाल्ले नंतर सांगता म्हूण सांगिल्ले. त्या उतराचेर तेमी आज सकाळ अचानक चित्ताकुला लिंक रोडाचेर हजर जाले आनी आपलो बाजार मांडलो. हे पळोवन चित्ताकुलाचे स्थानीक भाजी विक्रेते थंय येवन तेमकां जागो खाली करा म्हूण सांगू लागले आनी ते बाबडे थंयच्यान खाली करून गेले. चित्ताकुलाच्या स्थानिकांन ही खबर ग्रामपंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर सदस्यांक कळयली. तेन्ना सदस्य एक जावन त्या गेल्ल्या भाजी विक्रेत्या संपर्क करून तेमकां परत चित्ताकुलाच्या लिंक रोडाचेर हाडून तेमगेर तरकारी विकून व्यापार करूंक लायलो. तुम्ही संडे म्हणून किती वाट टाकला हा म्हणता संडे म्हणून कशी वाट टाकले तुम्ही सॅटर्डे विचारू जाय की ना म्हाका एक दीस पर्यंत तुम्ही विचारू जाय की ना की बाबा मॅडम ॲक्च्युली डिसिजन किती जालें आतां संडेला बसू दिवचे की फावंडेज म्हणून तुम्ही सॅटर्डे कशें विचारला संडे पर्यंत किती वाट टाकले. चार लोकांक एक फायदो जाता जाल्यार जावं न्ही. आतां पब्लिकाक डिमांड आसा आमी कितें करूं शकता ताका. आतां ताका एकट्याक ते म्हणटा तुमी आतां तुमी म्हाका सांगा तेणे धांवून येयल्ले ना ना सगळे मेळून आसता कोणा तरी कोणा फोन करून आपयलो कोणा. स्थानिकांन आनी इतर गांवच्यान येयिल्ल्या ग्राहकांक चित्ताकुलात भाजी मार्केटाची अति आवश्यकता आसा अशें तेमी सांगले. काही स्थानिकांन अशें बी सांगले की भायल्या प्रदेशांतल्यान येयले हे विक्रेते स्वता भाजी पिकोवन हाडटात तेजेन होलसेल दरात आमकां मेळटा आनी स्थानिकाली तरकारी मेळत ती रेट उरता. तशान साप्ताहीक भाजी मार्केट चित्ताकुलात जाल्यार खूब बरें जातलें. स्वस्त भाजी मेळिल्ल्याचो आनी खर्च आनी वेळ वाचतलो अशें तेमी मत व्यक्त केले. आमी पयले कारवार वयचे पडटाले तरकारी हाडूंक पूण आतां आमगेले गांवां लागीं जाल्ल्यान आमकां बरें जालें कित्याक ट्रान्सपोर्ट आनी बाकी खर्च बी उरलो आनी येवं वचूंक बी आमकां लागीं जालें आनी पंचायतीन कितें काम केलें तें बरें केलां देखून तें धन्यवाद. हांगा एक तरकारी दुकान जाल्यार एक आमकां खूब बरें जालें. संडे मार्केट जावं पासून बस जालें सगळें तरकारी दुकान सगळें हांगा मेळटा म्हणून आमकां बरें जालें. संडे मार्केट हांगा एक जाल्यार नाल्यार केन्ना कारवार वयचें पडटा जाल्यार सद्याक आमकां गडार एक जाल्यार खूब बरें जालां. मॅडम थँक्स हांव तुमकां संडे मार्केट केल्ल्याक. सर आमगेला सद्या कडेन मार्केट नासलें संडे मार्केट. आतां संडे मार्केट खूब बरें जालें. कारवार गेल्या नंतर आमी संडे ह्या लॉकडावन वताले कारवार मार्केट येनासलें आनी थोडे दुकानकारांक कितें करताले भायले लोक येवं बसूं दिनासले. तशी म्हूण आमी कारवारचे भायर तरकारी घेवन कारवार वताले त्या लोकांक आमी हांगा सदाच्या कडात आमी जागो दिलात बसूंक. तेमी आयच्यान मार्केट ओपन करचे जाला ते संडे एक दिवस मार्केट जातलो हांगा. हांव ग्रामपंचायत मेंबर आसा अजूनकोटची मेंबर स्वाती रायकर म्हणून. हांगा पब्लिकाक डिमांड आशिल्ले की दर संडे हांगा गडार एक संडे मार्केट जावं म्हणून तेजे प्रमाणे आमी सगळीं मेंबर्स आमी ठरवून घेवन संडे मार्केट हांगा करची स्टार्ट केला. तेजे हेणे पब्लिका बी बरें जाता आनी तेणी करून काणकोण हॉटेल माजाळी सगळ्याक हांगा लागीं पडटले. थोडे जाण जाले दुकानवाल्यांनी ऑब्जेक्शन दिले तरी बी ते आमी हे करून संडे मार्केट हांगा स्टार्ट करूंक लागलात. आमी पंचायतींतल्यान परमिशन सगळे तेंगेले एप्लिकेशन प्रमाणे आमी सगळ्याक सगळे मेंबर लोकांक उपाध्यक्षान तितून सगळ्यान ओके करून घेवन तेंगेले आमगेर बाजार हिंग जावूंकूच जाय म्हण हें केलें. तरी शुक्रार दिवस मिटिंगात करून घेवन पुरा एप्रूव जाले. अचानकच तेमी ह्या परवा दुसरे येवन तेमी येयल्याक धांवडोवन घातले आनी परत आमी सदस्य उपाध्यक्ष मेंबर सगळे जाण अध्यक्ष म्हणून घेवन सगळे लोकांक आमी परत रिटर्न हाड करून बसोवन घेवन अशेंच आमगेले पुरा मुखार आयतवाराक फुल्ल हिंगा बाजार जातालो वेवस्थीत चलू जाय म्हणजे पब्लीक लोकांक बी डिमांड आसा. भरपूर पब्लीक बी चिक्कार भरपूर लोक येयले आमकां संमती करूंक हे जावूंकूच जाय म्हणून हें केलें. सध्या संडे मार्केट बंद जावत लागून आमकां म्हणजे सदाशिवच्या थोड्या गांवांत लोकांक तरकारी खूब प्रॉब्लम जाताले आनी आमकां खूब म्हारग पडटाले हिंग लोकल घेवचे. तेमी सांगिल्ली ती रेट आमकां घेवची पडटाली 30 रुपया 40 रुपया. सद्याक आमकां चित्ताकुला पंचायतीच्यान आमकां सदाशिवगडाचेर हे संडे मार्केट बसूंक एक तेमकां एक अरेंजमेंट करून दिल्याक आमकां हिंगचे लोकल लोकांक खूब बरें जाला.
तशेंच आमगेले अस्नोटी होटेगाडी मुणगेरी माजाळ ह्या सगळ्या कंटिन्यू जर हिंग मार्केट जावत आमच्या सगळ्या ह्या एरियात लोकांक खूप बरें जातले आणि ह्या चिताकोला पंचायती तर्फेन आमकां हिंग अरेंजमेंट करून दिल्याक आमी चिताकोला पंचायती अध्यक्ष तशेंच सगळ्या मेंबराक आमी आभारी आसात आणि अशेंच आमगेले सदाशिवगडारे मार्केट आयतारा बसून आमी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करते आसा। ये संडे मार्केट गए थे हम, उधर पे लगाने के नहीं दिए, बहुत टॉर्चर करा उधर हमारे को। उधर सदाशिवगढ़ में आके हम धंधा कर लेके जा रहे, उधर मार्केट में बहुत तकलीफ दिया हमारे को कारवार मार्केट में। उधर पूरा हम तरकारी सब गाड़ी लगा ठहरने के लिए नहीं दिया हमारे को उधर साइड, पूरा बड़ा गाड़ी वाला पूरे मार्केट में हमारे गाँव वाले साइड सब तरकारी भर ले गए थे। हम तो रैयत है उधर से माल लेगा के इधर बेचते हैं हम तो कम रेट में दे के इधर पूरा मार्केट कर लेके जाते हैं हम, उधर ज़्यादा रेट में रख के बेचता भी नहीं हम। पूरा उधर बहुत टॉर्चर कर डाला हमारे को। हम बाजार करा तो हमारा घर चलेगा उधर पे, इधर उतने दूर से इतना दूर आके हम बहुत तकलीफ देते हमारे को। अब सदाशिवगढ़ कारवार में मार्केट में नहीं लगा देने पे इधर पे खेड़े खेड़े फिर के धंधा कर रहे हैं हम। सध्या कारवारचो आयताराचो बाजार बंद उरतापर्यंत प्रत्येक आयतवाराक चित्ताकुलात सदर जाग्यार भाजी मार्केट चालू उरतले आणि जेन्ना कारवारात पयलींच्या प्रमाणे आयतवाराक नगरसभेच्या अनुमतीन आयतवाराक तरकारी बाजार सुरू जातलो तेन्ना चित्ताकुला व्याप्तीच्या आणि इतर तरकारी ग्राहकाल्या मागणेनुसार आणि व्यापाऱ्याल्या सवडीनुसार आठवड्यातलो खिंचो एक वाराक चित्ताकुलात भाजी मार्केट चालू उरतले। हेजेन संबंधित क्षेत्रातले सगळे सार्वजनिक खूप खुश आसात, कारण तरकारी कारवारच्या किमतीन चित्ताकुलात मेळटली म्हूण। या चित्ताकुलाच्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याच्या सौजन्यान स्थानिक लोकांक ही सवलत मेळवून दिले बद्दल चित्ताकुला व्याप्तीच्याच न्ही तर इतर गोटेगाली, बाळणी, भैरे, गोपचिट्टा, हळगा, उळगा, हळगेजूग, उळगेजूग, होटेगाळी, अस्नोटी, मुडगेरी अशा अनेक प्रदेशातल्या लोकांक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीचा अध्यक्षा श्रीमती स्वाती देसाय, उपाध्यक्ष, PDO आणि सगळे सदस्य हेमका शुभेच्छा व्यक्त केला। पुढले दिसात अशीच ग्रामाची अभिवृद्धी जावू आणि तेजो लाभ सार्वजनिकांक मेळू अशी ग्रामपंचायतीच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्य PDO हेमका कौतुकाचो आणि अभिनंदनाचो वर्षाव केला। पुढले दिसात या ग्रामपंचायत टीमीक सार्वजनिकाल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादान आणि जास्त अभिवृद्धी करूंक स्फूर्ती मेळटली हितूंत संशय ना।